नमस्कार. आयच्या ह्या खाशेल्या गोवा अहेडाक तुमकां सगळ्यांक येवकार. आनी आज आमी असो विशय घेवन आयल्यात जाचे विशीं विस्कटायेन आनी सविस्तर जाणून घेवपाचे आनी ताजे वेली दोन वेगवेगळी मतां समजून घेवपाचे म्हाका दिसता सगळ्या गोंयकारांक उमळशीक आसतली. तो विशय म्हळ्यार कन्वर्शनाचो आनी जो एंटी कन्वर्शन लॉ किंवा एंटी फोर्सफूल ऑर फोर्सिबल कन्वर्शन लॉ सरकार हाडपाक सोदता ताजो. आनी म्हाका दिसता ह्या विशयाचेर फक्त गोंयचे समाजमनूच न्ही जाल्यार खंय तरी तातूंतल्यान नाका आशिल्ले तणाव निर्माण जावचे न्ही आनी दोनूय बाजू गोंयकारां मुखार पावच्यो म्हणून आमचो हो प्रयत्न. गोंयांक खरेंच एंटी कन्वर्जन लॉ कायद्याची गरज आसा काय कितें? जर ना जाल्यार सरकार तो कित्याक हाडूंक सोदता? जर आसा जाल्यार ताजी फाटली कारणां कितें? ह्या सगळ्या गजालींचेर आमी आज उलयतले. म्हजे बरोबर दोन मानेस्त आसा स्टुडियो भितर. पयली आसात भारतीय जनता पक्षाचे फुडारी आनी तांचे स्पोक्सपर्सन गिरीराज पै वेर्णेकार. गिरीराज स्वागत. आनी दुसरे आसात म्हजे बरोबर फादर विक्टर फेर्रांव, फॉर्मर डीन ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ फिलॉसॉफी ऑफ राशल सेमिनारी, स्टील अ विजिटिंग प्रोफेसर देर एंड ऑथर ऑफ एज मेनी एज 8 बुक्स. फादर वेलकम. हांव सुरवात गिरीराज तुजे कडच्यान करता ह्या विशयाचे की कित्या खातीर अशें कितें घडलां गोंया भितर की तुमकां दिसता की कायदो हाडचो? म्हाका दिसता काही म्हणजे गेली काही वर्सां आमी मुद्दम पळयतात म्हणजे आतां की काही लोक येवन एक आपल्या धर्माचो प्रचार करपाक लागल्यात म्हणजे दारादारांनी वचून. आनी म्हाका दिसता आपल्या धर्माचो प्रचार करप हें म्हणून चुकीचें ना, बट खंय तरी एक लाज दिवन किंवा खंय तरी एक प्रेशर घालून कोणाचो जर धर्म बदलपाचो प्रयत्न करता म्हाका दिसता ते मोरली चूक आसा. आनी ताज्या खातीर एक एंटी कन्वर्जन लॉ ही सामकी गरज आसा. आनी परत म्हणजे खूब जाणांक दिसता आसतलें की म्हणजे हो प्रश्न आमकां विचारलो वता की आतां कित्याक, पण तुमी जर हिस्ट्री पळयशात जाल्यार म्हाका दिसता 1967 सगळ्याकीन पयलो आसामान प्रयत्न केलो एंटी कन्वर्जन लॉ हाडपाचो, ताज्या मागीर 1968 मध्य प्रदेशान. आनी खूबदां कशें जाता की एक एंटी कन्वर्जना सारके जे एक्ट्स आसा ते खंय तरी एका पक्षा कडेन किंवा ताका एक पॉलिटिकल रंग दिलो वता. पण म्हाका दिसता ज्या पक्षाची स्थापना खूब वर्सां नंतर जाली ताज्या पयलींच्यान हे प्रयत्न जाल्ले आसा. आनी खंय तरी म्हणजे तुमी आज नॉर्थ इस्टाक पळया, नॉर्थ इस्टाक म्हणजे जी लॅक ऑफ कनेक्टिविटी आशिल्ली किंवा तांकां एक भारता पासून तोडपाचो प्रयत्न करून तांकां बळजबरीन कन्वर्ट केले. किंवा तुमी हिस्ट्री पळया म्हणजे जर आमी कशें म्हणजे आमी सर्व धर्म समभाव म्हणटा, पण खूब कडेन कन्वर्ट जाल्या नंतर गोंयानूच म्हणजे आमच्या इन्क्विजिशनाची हिस्ट्री सांगता की कोण तरी खंय तरी आपलो पयलींचो कस्टम फॉलो करता म्हणून ताचेर अत्याचार जाले. सो म्हाका दिसता की जेन्ना आमी म्हणटा की सगळे धर्म एकोमोडेटीव आसता, म्हाका दिसता तातूंत एक लाच किंवा असो म्हणजे लोकांक फोर्स करून किंवा काही अशें तुका ही ऑयल दिता म्हणजे आतां आमी हालींच पळयलें की जे ऑयल दिवन खंयचे आजार क्युअर करताले तांकां पुलिसेन धरले की तांच्या काळजान धडधडपाक लागले आनी ही इमिजिएटली सॉट हॉस्पिटलायजेशन लावपाची ऑयल आपणे दिल्ली तीच. सो म्हाका खंय तरी दिसता इतलेंच की हे जे एक फटवणूक करून जो धर्मांतर करता. गिरीराज, बिफोर आय गो टू फादर, एक सिंपल क्वेश्चन ऑन दीस पॉयंट ओनली की तुका दिसता की गोंयांत इतले सगळे प्रकार वाडल्यात हे की इतली सर्रास चल्लां सगळें आनी ताजो मॅग्निट्यूड इतलो व्हडलो आसा की सरकाराक कायदो करपाची परिस्थिती आयल्या? आज तुम्ही जर पळयशात म्हणजे खूब कडेन कशें जाल्लें न्ही, एक म्हाका दिसता ह्या मिशनरी लॉबीची दहशत जाल्ली. आनी हिस्टॉरिकली जर तुमी पळयशात म्हाका दिसता कन्वर्जन हे एक खंय तरी खूब वायलंट जाल्लें आसा. ते मागीर अमेरिकेक आसूं, आफ्रिकेक आसूं, युरोपाक आसूं किंवा भारतान आसूं किंवा आमच्या गोंयान आसूं. सो म्हाका दिसता खंय तरी गरज आसा. आनी जशें तुमी आज जर पळयशात कितलेशेच लोक फुडें येता सांगपाक की कशी एक इमोशनल ब्लॅकमेल करून लोकांक धर्मांतर करूंक लायतात. म्हजो इतलोच की खंय तरी कशें जाता न्ही, कन्वर्जन आनी चॅरिटी हाका लिंक जाता. म्हजो सिंपल मुद्दो आसा, तुमकां जर चॅरिटी करपाक जाय जाल्यार तुमी धर्मांतराचें कंडिशन घालूं नाका, कारण जर कंडिशन आसत जाल्यार ती चॅरिटी न्हय, तो धंदो. फादर, ऑन दॅट पॉयंट तुमी जेन्ना सरकाराच्या ह्या घोशणे कडेन पळयतात, तुमी ह्या गजाली कडेन कशें पळयतात आनी तुमकां हातूंत भितर मॅरिट्स दिसता काय कितें? ना, हांव हाचे कडेन पळयता तेन्ना म्हाका मॅरीट दिसना.
पयले सुवातेर कित्याक दिसना ग्रावंड रियालिटी तशी कॅटस्ट्रॉफी ना जंय इतले कोण फटयता कोण कोणाक फोर्स्ड कन्वर्शन हें उतर वापरता आनी दाखयता म्हजें पयलें प्रॉब्लेम आसा द वर्ड कन्वर्शन इट सेल्फ हाव डू वी यूज इट पयले सुवातेर कन्वर्शन तोय आमचो इश्ट गुरू गिरीराज म्हणटालो हिस्टॉरिकली आनी हें म्हणटच द होल पॉयंट इज कन्वर्शन्स आर नॉट न्यू फर्स्ट कन्वर्शन गोवा saw was conversion of certain Shaivites in the 13th century to become Vaishnavites. That was the first conversion. How do we look at that conversion? Was it forced? With this, let us not look at conversions from where we are. First point. If I want to see conversion from where we are, then we'll see what Portuguese did. Then we can see what happens now. So therefore, Osho Vastu conversion is a concept that has been analyzed and studied by anthropologists. आणि ताणी आमकां सांगलें आतां कन्वर्शन एज अ नोशन हॅज बिकम अ स्पिरिच्युअल कॉन्क्वेस्ट सो ह्या वेळार जेन्ना हांव चिंता इन अ पोस्ट कोलोनियल टायम कन्वर्शन इज अ स्पिरिच्युअल कॉन्क्वेस्ट युजींग द कॉन्क्विस्टादोर आयडियोलॉजी आनी ह्या पासत देर इज कायंड ऑफ अ वेपनायझींग kind of a loss that we feel, and that's why we have to weaponize our faith, our religions, whichever they are. So, ebashen maka distale ki we cannot seamlessly think conversions. They are very complex. Second point, I am also thinking for anthropologists who talk about conversions, the people are not objectified by conversions. म्हणजे तांकां फोर्सार केले तितले ते मायंडलेस आसले तितले तांकां तकली नासली तितले ते खड्डे आमच्या लोकांक आमी इतले डिग्निटी दिवंक दिवंक शकना की तांकां फोर्सान केले इट इज हायली इन्सल्टींग टू थिंक दॅट देर वॉज नो कॉग्निटीव एबिलिटी एंड रेजिस्टन्स वायल समवन वॉज चिटींग इफ एट ऑल दॅट वॉज हॅपनिंग एंड देयरफॉर when we talk about forced conversions we are actually repeating a force on a person by taking his urgency and say he is forced. Take agency, take freedom. So you are saying, Father, who determines that it is forced or not forced? I also say that at the same time, I am standing up for that so-called victim or the convert. His agency is taken away and somebody else is becoming a big brother and saying, "Aao choita, aao padeta." I have not seen any converts today. But what I am trying to say, वरले कोण कन्वर्ट आहा इतलो आमचो कॅटस्ट्रफायझींग चलना इतलो आमचो प्रोपागांदा वाडलो जाल्यार यू सी देर इज वॉट वी कॉल कायंड ऑफ एंटी कन्वर्शन सेंटिमेंट एंटी कन्वर्शन सेंटिमेंट कोणाचो तो विचारया न्हय हू इज हॅविंग दीस एंटी द पीपल इज इट द पीपल ऑफ गोवा or is it a certain establishment wants it? So therefore, it is not simply, Giriraj, very, very pertinent points raised by Father. How do you respond to that? We'll go one by one, but you make your remarks, then we'll go to the details of it. He spoke about conversions within religion itself. See, I don't want to make it a Hindu and Catholic debate. I think I'll want to stick to the anti-conversion debate. दुसरे एक म्हणजे जे ही सेज की देर इज नो फोर्स कन्वर्जन आणि अगेन ही टॉक्ड अबाउट म्हणजे हिस्ट्री म्हाका एकूच सांगा जर पीपल वेर नॉट फोर्स्ड जाल्यार वाय डीड दे कीप गोईंग बॅक टू दॅट ओल्ड फेथ आणि वाय वेर दे पनिश्ड इन गोवा हो एक सगळ्याकीन व्हडलो हे आसा दुसरे आय वूड लायक टू शो पीपल अ आर्टिकल विच हॅड कम इन 2015 3 churches come together to demand ban on घर वापसी. If people convert with their cognitive ability and they are so well within their right to do so, why were you opposing घर वापसी? फाल्यां reconversion कोई problem आसूंक जायना. म्हणजे I remember somebody like a Tejasvi Surya made a comment कि we should facilitate such conversions. And there was havoc. He was asked to withdraw the statement. So selective amnesia जी लोकांक जाता न्हय की ह्या वेळा हो रूल ह्या वेळा दुसरो रूल दुसरे म्हाका पयलो प्रश्न विचारूंक जाय वाय कन्वर्ट म्हणजे खंयच जर तुमी पळयशात म्हणजे
फाल्यां आदी शंकराचार्यान सुद्दां धर्माचो प्रचार केलो, बट खंयच कोणाक कन्वर्ट करपाचो प्रयत्न करूं ना. इवन इन हिंदुइजम कन्वर्जन बाय कन्विक्शन इज ओके, बट यू विल नेवर सी की कोण तरी थंय मिरेकल करून कोणाक तरी कन्वर्ट करूंक सोदता. कोण बाबा कितें तेल दिता, कोण पयशे दिता, कोण तांदूळ दिता. This is not the way, because we don't. Viraj, one point that father raised, I think, which was very, very crucial, ki who determines that what is forced and what is not forced, and how to determine that? See, that is why एक म्हणजे म्हाका दिसता when the law will come, there will be a proper there will be proper debate. There is assembly where it will be debated. But even otherwise, एक म्हणजे खंयच्याय एक्टाचो न्ही भंय कोणाक आसता, हू इज अ रॉंग डुअर. सो म्हाका दिसता सगळ्याकीन पयलो प्रश्न की जर फोर्स कन्वर्जन ना जाल्यार एक्ट आयलो म्हणून कितें प्रॉब्लेम आसा. म्हणजे आतां जर तुमी पळयशात की पयलो प्रश्न म्हजो तो आसा की आतां UPन हाडलो, MPन हाडलो, दे मियरली से की वेन यू आर कन्वर्टींग, कोण कन्वर्ट करता आनी कोण कन्वर्ट जाता तांणी 7 दीस पयलीं डिक्लेअर करपाचें. हातून प्रॉब्लेम कितें आसा? म्हणजे वाय देर इज दॅट रश to increase numbers? Why are you trying to judge a religion by how many people are going to faith? म्हणजे मदीं न्हय एक हे जाल्लो, म्हणजे की मीम जाल्लो की एक गोपाळ वॉज ऑलमोस्ट डाईंग आणि ही हॅड नो वे टू सर्वाइव. देन somebody he met somebody who is into miracles आणि he did not die because the one who died was Gabriel म्हणून. सो म्हाका इतलेंच दिसता अशे म्हणजे प्रॉमिसीस की तुका आपूण क्युअर करतात किंवा तुका आपूण पयशे दिता, आय थिंक दीस इज चिटींग आणि वी शूड गार्ड आवर सेल्स. आणि दुसरें हांव परत सांगता, म्हणजे कन्वर्जन इज नॉट अ प्रॉब्लेम दॅट इज न्यू. म्हणजे आणि जर इट वॉज न्यू जाल्यार वाय वॉज अ लॉ एनेक्टेड समवेअर एज बॅक एज 1967? Okay, दोन question, father. Number one is that this is nothing new. Viraj is saying that there have been acts in different parts of the state since 1967. सेकंड, जर फोर्सफुल कन्वर्सन किंवा फोर्सिबल कन्वर्सन जर जायना जाल्यार वाय शूड एनीबडी बी अफ्रेड ऑफ द एक्ट, वेरी ऑफ द एक्ट? See, I don't say that it is not new. It has been done. अशें आहा तें केल्लें आसा. पूण द प्रॉब्लेम इज आमचे हिंगा करपाक अशें फोर्स कन्वर्शन खंय जाता ऑल ओवर गोवा. हू इज रेजिंग द अलार्म? कोण लोक बोवाड कोत्ता, कितें कोण कोत्ता म्हूण? ऑर इज इट सिम्पली ड्रमिंग अप अ प्रोपागंडा? कितें चलना हो प्रश्न पयलो. इज देर अ नीड? Second, I was asking, you see, when you sort of minimize agency, when you say this man, I'm not talking about cheating, that can happen. But in all cases of whoever gets converted, the whole agency is robbed away his post. That kind of a demeaning of an individual is not acceptable. And the fear, as you pointed out, the fear is weaponizing Hinduism. When you start weaponizing Hinduism, you also use law as a weapon. And in that fear, it is not about law, it's about weaponizing. A great faith, I respect a lot. That faith is being weaponized. So that is where the fear exists. Great point one is ज्या प्रश्नाची आम्ही सुरुवात केली की गोंया भितर अशी कितें जालां की कायदो हाडपाची गरज निर्माण जाल्या अशें तुमकां दिसता? ताजे वयल्यान सुरवात करया. म्हाका दिसता गोंयांत कितलेशेच लोकांक, म्हणजे हालींच जो डॉमिनिकाचो विशय जालो ताजेर सुद्दां इट वॉज नॉट सो मोटो एक्शन दॅट वॉज टेकन. देर वर कंप्लेन्स अँड देर वर कंप्लेन्स की सगळ्याकीन पयलीं सांगलें की तुका तेल दितात सारको करतात, दुसरें सांगलें घरा वच तुळस मोड, तिसरें सांगलें तुजे जे देव आसा तांकां काडून मोडून उडय म्हणून. सी, दीस कायंड ऑफ हेट्रेड टुवर्ड्स अदर रिलीजन इज द बेजीक प्रॉब्लेम. दुसरें म्हाका विचारशी जाल्यार म्हाका आनीक प्रश्न विचारूंक जाय. एंटी कन्वर्जन लॉ कित्याक विचारच्या पयलीं कन्वर्जन कित्याक? वॉट इज द सोल एम ऑफ कन्वर्जन? म्हणजे तुमकां जर आज एग्जाम्पल दिता हांव. फाल्यां म्हज्या जेन्ना आज्जेचो, म्हणजे खूब वर्सां पयलीं जेन्ना आज्जेचो पांय मोडलो, मेणाचो पांय करून गोंयच्या साहेबाक म्हणून तांणी थंय व्हरून ओल्ड गोवा दिल्लो फेस्ता वेळा. पण आमी हें करतना म्हाका धर्म बदलचो पडना. किंवा बाबा जेन्ना हार्ट अटॅक आयलो कोणे तरी व्हरून मेणवाती लायल्यो
ओल्ड गोवा. आता हाजो अर्थ आमी खंयच्याच देवाक डिमीन करना. म्हणजे फाल्यां तो जिजस आसूं, म्हणजे आमच्या घरांत नेवऱ्याचे हे येताले तेन्ना आमी दारान भायर उबे रावन फुलां घालताले जेन्ना पेसांव वताले. सो म्हाका इतलेंच दिसता, किंवा क्रिसमस आसत, म्हाका दिसता केन्नाच देर इज नो एनिमिटी. म्हजो पयलो प्रश्न आसा की तुमकां जर प्रचार करपाक जाय धर्माचो जाल्यार धर्मांतराचें ताका बंधन कित्याक? दुसरें जशें हांवें म्हणलें म्हणजे की इट कॅन बी ऑल एकोमोडेटीव की तुमी जशे बऱ्या तरेन रावता. सी प्रॉब्लेम खंय जाता न्ही, वेन यू स्टार्ट सेईंग की यू हॅव टू कन्वर्ट, दॅट मिन्स यू बिलीव युअर रिलीजन इज ग्रेटर दॅन समबडी एल्सीस. ओके, या मुद्द्यावर फादर स्टार्ट करूया की एंटी कन्वर्शन. गिरिराज म्हणटा की एंटी कन्वर्शनाच्या उलोवचे पयलीं कन्वर्शन कित्याक हाजेर उलोवया. सो वाय देर इज अ नीड फॉर कन्वर्शन. नाव लेट स्टार्ट विथ दॅट अँड देन वील मूव अहेड. हे कन्वर्शन कित्याक? जर तो म्हणटा कन्वर्शन जर ना जाल्यार एंटी कन्वर्शनाची गरज ना. पयले सुवातेर कन्वर्शन आमी आतां आसात कॅथलिक्स इन गोवा. कन्वर्शन कितलीं जालीं? फॉर द नॉन क्रिस्टियन्स धरुया, मुस्लीम जावं कोणूय जावं आनी आमचे हिंदू भाव देखून जावं, कितलीं जालीं स्टॅटिस्टिक्स? They will tell us. The growth of Christians in Goa, the statistics itself tell you the demographic anxiety कोणा आसपाक जाय आसली? आमकां न्हू. आमची करून तुमी कित्याक जाता? डेमोग्राफीक एंजायटी इज हूज? आमचो नंबर देंवलो, कोणाचो नंबर देंवता. यू सी वी आर एन्झायटी, डेमोग्राफीक एंजायटी. नाही, डेमोग्राफीक एन्झायटी कित्याक जावपाक जाय? कोणाची मोयत आसता? कित्याक आसपाक जाय? प्लीज टेल मी. आसपाक नाका. कित्याक? यू सेड देर इज तुमकां आसपाक जाय म्हणून म्हणना कोणाक आसपाक जाय. वाय नो वाय प्लीज टेल मी. Giraj, let father complete the point and I'll come to you. Yeah, father. See, the point was about a rhetorical way. कोणाक ती आसूंक जाय आसली? तुम्ही किती म्हणतात की कोणाक आसूंक जाय? I'll come to you. Father, तुम्ही किती म्हणतात की what does the, let us go into the details of it. What does the statistics say? See, the statistics show that numbers are down. Catholics. Others are non-registered or wherever they are Christians. I have no idea. You see, आमचे सगळे records, everything is recorded. Whether हाल्या एक हिंदू मगान पडलो, काजार जालो, क्रिस्तांव जाता, केन्नाय चुकीन. It is not an everyday affair. केन्नाय जाता. केन्ना आमचे चेडूं येता हिंदू घरांत आनी हिंदू रावता. सो हे आमी एज कॅथलिक्स we accept marriage is built on love. मोग आसा, आमी थंय मागीर धर्माचें बंधन हाडनी ना. दुसरें, आमी कन्वर्शन तुमी समजतात तसले what I told you spiritual conquest अशें ना. कन्वर्शन आमी करिना. आमी चिंता कन्वर्शन देव करता आमचें मन. आतां कोणूय आमी आजून पर्यंत हांगा गोंयांत गोंयकारांनी अशें आपल्या इश्टांक देखून तूं जाव रे म्हूण केला. पाद्रीनी देखून खंय कन्वर्शन करूंक ना. कित्याक आमचें आज मन दुसरें. आमचें मन कितें? डायलॉग. कन्वर्शन न्हय. शेअरिंग, मोग वाडोवंक, शांती वाडोवंक. सो वॉट वी आर डुईंग इज टुडे वी डायलॉग विथ एवरीबडी. वॉट ही वॉज टेलिंग अस कन्वर्शन कित्याक? हें आसपाक जाय. हो मोग. ओ मोगान कोण सुट आयलो तर दुसरी वस्त. बिकॉज ऑन दॅट पॉयंट फादर गिरिराज, ऑन दॅट स्टॅटिस्टिक्साचो इशू इज अ व्हेरी क्रुशियल इशू की जर खंयच्याय कम्युनिटीचे नंबर्स कमी जाल्यात जाल्यार वॉट इज अ स्टॅटिस्टिकल बेजीस टू अज्यूम की खंय तरी कन्वर्शन चड जालां? सी म्हजो पयलो प्रश्न तोच आसा. परत कमिंग बॅक टू स्टॅटिस्टिक्स, वेन द ॲक्ट gets enacted, when the new survey happens, पहिली म्हणजे the latest survey is not there. आणि if you see the missionaries that have been activated in Goa, म्हणजे तुम्ही मुद्दाम पळया, म्हणजे म्हज्या घरात सुद्धा 3 लास्ट 6 महिन्यांक येऊन गेले. अँड देन दे से की तुमकां देवाचो. म्हजें इतलंच म्हणणें की आतां फादरान म्हणलें की कन्वर्जनात देव करता. आतां ह्या आर्ग्युमेंटाक हांवें कसो रिस्पॉन्ड करप की शेवटाक जर एक आर्ग्युमेंट करतना आय कॅन आर्ग्यू लॉजिकली, पण आतां जर फाल्यां हें करीत जाल्यार एंटी कन्वर्जन एक्ट म्हाका दिसता देवूच करतलो. आय विल यूज दॅट आर्ग्युमेंट की कन्वर्जन जर देव करता, एंटी कन्वर्जन लॉ देव करता. म्हाका इतलेंच दिसता की ज्या कोणें कितें चूक करुना ताका लॉ पासून घेवपाची गरज ना. आणि एंटी कन्वर्जन एक्ट आसूं किंवा आनी कसले एक्ट आसूं, वाय शूड दे बी वरीड?
दुसरे फाल्यां डिक्लेरेशन जाता कितें प्रॉब्लेम, वाय दे डोंट वॉन्ट एनी कन्वर्जन लॉ ते तुमकां सांगता. द मुमेंट यू स्टार्ट डिक्लेरिंग कन्वर्ट कोण करतलो, द मुमेंट दॅट नंबर इज सीन. आज तुम्ही मुद्दम पळया नेम चेंजाची कितली एप्लिकेशनां येता, कित्याक बंद करची पडली, कारण सगळ्या भायल्यान येता, कन्वर्ट जाता, चेंज करता, नांवाक कितेंय घेवं मागीर. पण हें जर प्रमाण म्हाका दिसता ना. शेवटाक कशें आहा न्ही, आमी एक माजर दोळे बंद करून दूध पिता खंय आनी ताका दिसता की कोणूच पळयना म्हणून. म्हाका दिसता ह्या संभ्रमान रावचें न्हय. आनी जशें म्हणजे आतां इट इज जस्ट अ स्टार्ट, म्हणजे लॉट ऑफ थिंग्स वील अनवेल. म्हणजे आतां खूब जर लोकांक कशें दिसलां की डॉमिनिकाच्या केसीन देर इज ओन्ली वन केस ऑफ फोर्स कन्वर्जन. देर आर लॉट ऑफ अदर, देर आर इश्यूज लायक टॅक्स इवेजन विथ एब्सोल्यूट म्हणजे चॅरिटीच्या नांवार. म्हजो एकूच परत प्रश्न आसा, तुमकां जर इफ यू वॉन्ट टू स्प्रेड लव, if you want to spread your religion, if you want to spread your God, why should there be a precondition that you should convert? Okay, on that's I'll take that same question to Father. So, Father, why should there be a precondition? That is what Giriraj is asking. Can there not be charity without precondition? Can there not be compassion without precondition? So this idea that there is a precondition is actually imposed from outside. If you look at us, we have schools. There are people who have studied in our schools and colleges, and there is who is converted from there. This is not simply saying catastrophe. Charity is done, help is given. There is no condition laid down. At least from where I stand, from my Catholic tradition, there is no condition at all for anyone. For help, when medical help is there, when there are calamities in India, we have moved money out of India recently to Kerala and so many with whatever happened with COVID to everyone. For us, it is not one person or of my religion alone. So there is no precondition at all. Last आवाज होता की गिरीराज important point की this is part 2. For me, the part 1 was announcement की rebuilding of temple and a kind of talk about cultural renaissance. जाचे वेल्यान ही सुरवात जाली. आज जेन्ना तुम्ही ह्या गजाली कडेन पळयतात, रिबिल्डिंग ऑफ टेम्पल्स आनी ताजे उपरांत हे एंटी कन्वर्शन लॉ बी हो रेटोरीक. वॉट इज इट दॅट दीस गव्हर्मेंट इज ट्रायंग टू अचीव? अचीव म्हणजे वी वॉन्ट टू प्रोटेक्ट एवरी मॅन हू इज पुअर ऑर इज बींग cheated into changing his religion. कारण आज 2-3 गजाली म्हणजे फादरान म्हणलें की मॅरेज आउट ऑफ लव आमी कांयच पळयना. देर हॅव बीन लॉट ऑफ प्रॉब्लेम्स अगेन्स्ट न्यू कन्वर्ट्स. म्हणजे वी डोंट इवन हॅव टू गो एज फार एज इन्क्विजिशन. देर आर लॉट ऑफ प्रॉब्लेम्स वेन पीपल आर न्यू कन्वर्ट्स. कशें जाता, फॉर one community they have already moved out, the other community doesn't accept, and they on many occasions ते खंय तरी मदीं अडकता. दुसरें, तुम्ही रिबिल्डिंग ऑफ टेम्पल्स तुवें विशय काडून बरो जालो. रिबिल्डिंग ऑफ टेम्पल्स जालें कित्याक, इफ देर वॉज नो हेट्रेड टुवर्ड्स हिंदुइजम ऑर हिंदू रिलिजन. म्हणजे ऑफकोर्स एक गजाल हांव म्हणजे चर्च आनी चर्चीच्या प्रिस्तांक थँक करता की दे हॅव देमसेल्फ डॉक्युमेंटेड दीस हिस्ट्री. किंवा तो बाब रुई गोमेज पेरेरा आसत, जाणें सगळ्या देवळांचे लिस्ट काडले जी डेमोलिश केल्ली. बरें, तुमी ताजेरूच रावले ना, म्हणजे तुमी तळयो पुरयल्यो, ताजे झाडां मारली थंयची जी वीच वर कन्सिडर्ड होली. सो हें जर म्हणजे इफ देर वॉज लव, हें कित्याक जालें? सी, वी कॅनॉट चेंज हिस्ट्री, but we can definitely be a little more careful going forward. आणि म्हणून म्हणजे फाल्यां खंय तरी खंयच्याच म्हणजे फाल्यां जर कोण कन्विक्शनान आपलो धर्मांतर करता, म्हाका दिसता कसलोच प्रॉब्लेम ना. पण म्हाका प्रॉब्लेम केन्ना जाता, जेन्ना एका शिवोले बायलेक एक दिसता की आपल्याक चली जावची, आपल्याक 2 चले आसा आनी तिका एक फ्रॉड ऑयल दिता आनी सांगता तुका तिसरो चली जातली म्हणून. आनी जेन्ना तिका चलो जाता तो सांगता ना तुमकां चमत्कार जालो, तुमच्या घरात देव आयलो म्हणून. सो वेन यू रन आउट ऑफ आर्ग्युमेंट्स, तुम्ही जेन्ना म्हणटा हें देवान केलें किंवा हो देव करता, दिस इज टिपिकली द फ्रॉड वी आर अगेन. फादर, एक गजाल ऑन रिबिल्डिंग ऑफ टेम्पल्स, जेन्ना तुम्ही हो आर्ग्युमेंट आयकतात, तुम्ही ह्या आर्ग्युमेंटा कडेन कशें पळयता? Rebuilding of temples, going back 400 years. First of all, as if things were frozen, things evolved. आणि बदललें सगळें.
पयले सुवातेर रायट नाव ते तेंपार एंड इवन नाव इफ यू वॉन्ट जे देवी आनी देवता आसले हांव तर आयल्लो माय गॉड वॉज सायबा चिंचिनाथ चिंचिनी हांव चिंचणकार माय ग्रेट ग्रेट ग्रँडफादर हॅड ओन्ली आमी गांवकार आमचें टेंपल कोणाचें देव दुसऱ्यांक भितर सरपाक नासलें तें आमचे कशे ते कन्वर्ट जाले आय डोंट नो ऑन वॉट कंडिशन्स बट दे गॉट कन्वर्टेड नाव एवरीबडी लेईंग क्लेम ओवर माय ओन एन्सेस्ट्रल प्रायवेट temples as if they are theirs is happening now. History सगळी फ्लॅट आसता आतां पर्यंत गोंयांत खंयच्या टेंपलांत सगळ्यांक वचोंक मेळटा आर टेंपल्स आर प्रायवेट and these private temples are suddenly become public because they are churches today. This is also, weaponizing history, weaponizing Hinduism and trying to harm people. I object Okay. to this word weaponizing Hinduism. दुसरे तुम्ही म्हणले की today your church becomes a public property. Nobody has spoken about existing religious structure being demolished. Rebuilding of temples on the ruins where they were demolished will be a fitting tribute to the glory that Goa once had, which was demolished. आणि इतलो जर तुमकां जर प्रेम आशिल्ल्या देवळांचेर कित्याक मोडली ती पोर्तुगीजांनी हाजें कोणूच उत्तर दिना सगळे घुवन उत्तरां दिता विचारचें कित्याक की धर्मांतर कित्याक देवळां मोडली कित्याक ज्यांनी आपल्या धर्माची कस्टम्स फॉलो केले म्हणून तांचेर कित्याक इन्क्विजिशन घालें म्हाका दिसता हे प्रश्न कोणूच उत्तर दिना आणि म्हणून सरकारान खंय तरी लोकांची फसवणूक वाचोवपा खातीर एंटी कन्वर्जन एक्ट आसूं किंवा रिबिल्डिंग ऑफ टेंपल्स आसूं म्हाका दिसता इट्स अ व्हेरी गुड डिसिजन आनी वी वील डू इट. वेळ सारको सोंपला हांव इतल्याचेर थांबता पण म्हाका दिसता हें डिबेट इतल्याचेर थांबना आमकां हाजेर परतूय चर्चा करच्यो पडटल्यो खूब चर्चा करच्यो पडटल्यो आनी अल्टिमेटली इट हॅज टू बी अ डायलॉग इट हॅज टू बी अ डिबेट आनी जातूंतल्यानच आमकां एक समाज म्हणून गोंयचो समाज म्हणून खंयच्याय एका धर्माचो किंवा खंयच्याय एका जातीचो न्ही जाल्यार गोंयचो समाज म्हणून मुखार वचचें पडटलें. म्हाका दिसता आज आमी इतल्याचेर थांबतात वेळ सोंपलो म्हणून गरज पडटली परत गिराजान एक बरी गजाल सांगली जेन्ना कायदो येतलो तो ड्राफ्ट जातलो तो कशे तरेन ड्राफ्ट जाता तातूंतली उतरां कितें आसता तातूंत भितर कशी तुगेली कायद्याची प्रोविजन्स फ्रेम केल्यात घडये ह्या सगळ्या गजालींचेर आमकां भासाभास करची पडटली आनी ती भासाभास जावप गरजेची विधानसभेकूय जावप गरजेची विधानसभेच्या भायरूय जावप गरजेची आनी विधानसभेच्या भायर ती करपाची जबाबदारी आमची आनी ती आमी करतले. पूण हो जो आसा की आमी जर एकामेका कडेन ह्या विशयांचेर जर उघडपणान उलयनासतना रावले जाल्यार प्रश्न सुटचे नात हे प्रश्न उलोवनूच सुट्टले ताची सुरवात खंय तरी आमी आयच्यान करतात. मुखार जशे हे प्रश्न उप्रासतले तशे अश्योच डिबेट्स गिरिराजा बरोबरूय बी फादरा बरोबर बी आमी घेवन तुमचे मुखार येतले. हाचो फाटलो हेतू एकच की दोनूय पॉयंट ऑफ व्यू तुमचे मुखार पावचे आनी संवाद सुरू जावचो वाद न्ही. हांव इतल्याचेर थांबतां. गिरिराज फादर थँक्स अ लॉट फॉर जॉयनिंग मी ऑन दीस डिबेट. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार.